बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी सांत एलियास परनासल्लासो प्रोफेट प्रवादी हाचें फेस्त कार्मेलीत वर्दीन करता. वो एक नावाडीक प्रवादींचो राय म्हणटात ताका, प्रवादींचो प्रवादी म्हणटात. तो आपणाच्या उतरान तशें करना आनी एक विचित्र मनीस. मस्त आजापां, जायती आजापां ताणें केल्यात. आज ताचें फेस्त करता आसतना ताच्या जिणे विशांत आनी आमच्या भोंवताच्या जिणे विशांत थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. एक धार्मीक भावताच्या जिणेंत संप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार क्रिस्तांवांच्या कातोलिकांच्या रिलिजियस वा धार्मीक जिणेंत भावार्थी जिणेंत मुख्य जावन दोन वांटे आसात म्हूण येत. एक देवाचें आराधन, देवाची पुजा, देवाची होगळीक अशें आमी सक्रामेंत घेता, मिसाक वेता, मागणें करता, नोवेनां करता, पुरशांव काडटा. असली विधी आमच्या समोरतींत आसात. न्हयच आमच्या समोरतींत
दुसऱ्या समोर ती चड असले विधी आमकां दिसून येतात. असले विधी आमकां गरज आसा. कित्याक निजा देवाची पुजा आमी करी जाय, ताका आराधन आमी करी जाय, ताची होगळीक आमी गावूंक जाय. अशें आमी देवाची होगळी गायतना आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखयता आनी आमकां देवाची कृपा येता. असली होगळीक असली विधी आमकां जाय. आनी एक वांटो कितें म्हळ्यार आमच्या नडत्याची जिणी. आमी सतान नितींत माया मोगान जिवोवचें. आमी जावं आमच्या चिंतन जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या करण्यांनी कोणाकच दूख काडची न्हय. आमची चिंतनां कितलीं गुटाची ती जावं दी, आमी उलोवचें आमी गुटान उलयल्यार उलोवं येत, पूण तें दुसऱ्यांक दुखता तशें आमी उलोवंक नजो, आमी चिंतूंक नजो. इतलेंच न्हय, आमच्या तांकी प्रमाणे आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या संबंधांत दुसऱ्यांच्या जिणेंत संतोश हाडूंक प्रयत्न करचो. ह्यो दोन संगती आमच्या भावार्थाच्या जिणेंत आटापून आसात. पूण सबारपोटी आमी एका संगतीक चड मापान आमी वाडयता, त्यो पाळटा आनी संगतींनी आनी दुसरी संगत आमी विसरच पडटा. अशें एका मनशान एका क्रिस्तांवान सदांच मिसा वचयत, सक्रामेंत घेवयेत, या नोवेना करयेत, या पुरशांवां वचयेत, या मिटिंगां करयेत, या फेस्तां करयेत, दाबाज्यान अशें करयेत, पूण आपणाच्या नडतेची संगत तशीच उरता. ताचेर कसलेंच बदलवण नासतना चलोवंक साध्य आसा. एका मनशान असली सगळी विधी करता आसतना आपणाच्या घरा काम करतल्या त्या चेडवाक पावत सांबाळ दिनासतना रावंक साध्य आसा. आनी तसलें आमच्या समाजींत घडटा म्हूण येत. थोड्या फावटी ह्या कल्टीक विधींत देवाच्या आराधनाक फेस्तां करच्यांत कितलो दूड भस्म करून उडयता म्हणल्यार अर्थच ना. एका फिरगजेंत सुमार 4 लाख रुपये कदने फुटोवच्यांत कस केले. थोड्या फावटी असल्या विधींत आमी कांयच समजून येना म्हणल्यार बरी आमी आमचो वेळ आमचे पयशे इत्यादी आमी कस करता. थोड्या फावटी ह्यो संगती गरज आसा जावंक पुरो, पूण सांगात आस कितले आमी देवाची विधी करता गे तितलेंच आमी आमच्या नट्यांती बदलावण हाडूंक जाय. आमी दुबळ्यांक 2 सुंजें जावं दी, या काम केल्ल्या पावती मजुरी दिनसर रावचें जावं दी, या आमच्या नट्यांत माया मोगा विरो चलचें जावं दी, आमच्या धर्मीक जिणेक सरी पडना. कशें आमी देवाची विधी आराधनांत करता गी, फेस्तांनी आमी वाडून येता गी, नोवेनां आमी पाळटा गी, तशेंच आमची सामाजीक जिणी आमच्या नट्याची जिणी बरी जावनूच येजय. तेन्ना आमी शांतीपणान वाडटा. जर तर आमी चरित्रेक दिश्ट घालून तर जाल्यार, धर्मीक चरित्रेक दिश्ट घालूंक जाल्यार हिस्टरी ऑफ रिलिजन सबार पोटी एका न्हय जाल्यार अनेकांत तापोवत आसता. क्रिस्ताच्या काळार जुदेव, फारिजेव आनी याजक देवाची विधी करतले, देवाचे नियम पाळटले.
आनी तांकां देव तेंपलो साबत इत्यादी भोव भाग्यवन मेळटा ते चिंतताले. पूण माया मोगा सरी जी न्ही ते जियेनातले. इतलेंच न्ही, माया मोगाक सरी जावन तांकां शिकोवन दिवच्या जेजू क्रिस्ताक ते जीवशी मारूंक सोदताले. अशें ह्या एका एकल्याच्या जिणयेंत मागण्यांची, मिसाची, नोवेनाची असली विधी वाडोवन येताना सांगत आसता आपणाच्या नटत्याची जिणी वाडोवन हे सारकें ताणें पळय पडटा. हे जुदेवांच्या जिणेंत मात्र न्ही, समोर ती असंच घडोवन येवचें आमकां दिसता. असंच हिंदुइजमांत तेंच घडोवन येता. असो प्रतिफळ जावन बुद्धिजम आनी जैनिजम आयले. इस्रायलचे संप्रदाय पळयल्यार थोडे फावटी ते देवाच्या विधीन ती चुकोवन पडटाले, देवाक सांडून वयताले, देवाचे भावर्थ सांडटाले आनी सबार फावटी केन्नाय अन्यायान चलताले. त्या संदर्भात देवान जायते जाणां प्रोफेतांक धाडलो, प्रवादींक धाडलो. आमीच आयकलां कितें तें आमोसान प्रवादी आमोसान सांगलेली उतरां. तुमच्या पोरणे जोडी वणून दिवन दुबळ्यान तुमी मोला घेवन पातीसर रानांत आनी तुमचे धणी चड मोला विकच्या खातीर आमासेक तुमी राखतात. असली उतरां तो प्रवादी सांगता. तसंच घडलें एलिया प्रोफेताच्या प्रवादीच्या कालारी. इस्रायलीचो राय आखाब आपणचो भावार्थ सांडोवन आपणाच्या स्त्रियेच्या प्रेरणान आपणचो भावार्थ सांडोवन कोटे देवाक पुजा करतालो. तेन्ना एलियास प्रवादी येवन ताका परतून आनी परतून सांगता निजा देवाक तुवें पुजा करी जाय म्हणून. पूण तो आयकना. तेन्ना तो एलियास प्रवादी ताच्या गांवांचेर एक शिराप तसो घाल म्हणटा आनी 3 वर्सां ह्या गांवांचेर पावस येवचो ना म्हणून. तशेंच घडलें, ताच्या उतरा प्रमाणेंच घडलें. 3 वर्सां दुकोळ पडलो, उदक ना जालें आनी मनीस तशें गोरवां तशीं मरोंक सुरू जालीं. असलीं उतरां जावन आसलीं एलिया प्रोफेताची. आनी 3 वर्सां उपरांत कार्मेल दोंगरार तो सोडून गेलो आनीक मागणी करी लागलो. आनी त्याच आकाब्रायाक ताणें सांगून धाडलें, तूं तुज्या रावळेरा वच, कित्याक आतां सिरंदरी पावस येतलो म्हणून. ताच्या मागण्या मुखांत सर्गेंत धांवन ताणें पावस आडयलो. जाल्यार आकाबाचें मौन संपूर्ण तरान बदलो ना. तो कोटे देवाक पुजा करतालो. देवाच्या खऱ्या प्रवादींक तो मान दिनातलो. अशें एलियास प्रवादी ताका सांगता, तुज्या बालाच्या प्रवादींक सगळे घेवन कार्मेल दोंगरा ये आनी कोण तो खरो देव म्हणून आमी पळयया म्हणून. आनी ते सगळे सुमार 400 चड बालाचे कोटे प्रवादी कार्मेल दोंगरार मेळ्ळेल्या वेळार एलियास प्रोफेट सांगता, आमी 2 बलयो भेटया. पयलें तुमी भेटया पाड्याक एक बली जावन, उपरांत हांव भेटयतां. तुमी जावन तुमच्या बलयेक उजो दिवन नजो, तुमी तुमच्या देवाक बोब मान उजो हाडया. तशेंच म्हजी बली भेटयता आसतना हांव उजो दिना, सर्गेंत हांव उजो हाडटा. कोणाच्या बलयेचेर देवाचो उजो येता पळय तो खरो देव म्हणून. राय तसो लोक तसो ह्या उतराक ओपलो. पयलें त्या बाल देवाच्या खोट्या देवाच्या प्रवादिनी, शास्त्री देवानी प्रवादिनी एका पाड्याक ज्यूश्य मान आल्तर मांडून ताचेर दवरून दीस सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर मागणें केलें, बोब घाली, प्राजीत केलें, देवा ह्या बलयेचेर तुजो उजो धाड म्हणून. पूण उजो आयलो ना. तेन्ना एलियास प्रोफेतान
आनी एक आल्तार बांदली आनी ताचे वयर एका पाड्याक जीवशेमान दवरलो आनीक भोंवतणी एक खण कोंडली आनी बलयेचेर आल्तारीचेर पात्रांचेर आनी खणीन उदक भरलें आनी ताणें देवाक बोब मारली आनीक मागणें करी लागलो निजा देवाक परती लागलो सरेस पर देवा ह्या बलयेचेर उजो धाड आनी तुमचो खरो देव म्हणून लोकांक कळय म्हणून वीच मीस जालें सर्गींत उजो आयलो न्हयसी ती बली बगर ती आल्तार ते फातर ती धूळ ती माती आनी ते उदक समेत भस्म जाले अशें वो एलियास प्रवादी आपणाच्या उतरान तशेंच करण्यानी भोव वोत्तो जावंक पावलो पूण आकाब्रायाच्या बायलेक थंय सरी पडलें ना आनीक ताका दुसरे दिसा जीवशी मारता म्हणून ताणें सोपूत घालो आकाब्रायाच्या राणयेंत जावन तो फळ न्हांवतना ताका पुरासनेन तो न्हिदलेल्या वेळार चड ताका न्हीद पडली आंज बडवो येवन ताका आपडटा आनीक एक बाकरी आनी उदक ताच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा खा पिये आनी चल म्हणून परतून तशें 40 दीस 40 राती तो चलता आनी परतून तो पुरासनेन बसता देवा लागीं तो सांगता एलियास प्रॉफेट सांगता हांव तुज्या पौजेच्या खातीर चड उर्बेन आसा तुज्या प्रॉफेतान ताणें जीवशें मारल्या तुजी आल्तार ताणें मोडल्या हांव एकलोच उरलां हांव कितो म्हज्या तांच्याक बरो गी म्हजो हितून जीव काडचो या म्हूण तो मागणें करता मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या धर्मीक जिणयेंत आमच्या भावार्थाच्या जिणयेंत जावं भावार्थाची विधी जावं दी या नट्याची विधी जावं दी आमी अंतस्करणाच्या साक्ष्या प्रमाणे नितीन सतान जिवून वेता आसतना आमकांय पुरासन जावचें साध्य आसा कितलो तेंप पासून चलचें म्हूण बगूंक साध्य आसा आमी एका वातावरणांत जियेता ते वातावरण देवाच्या पवित्र ग्रंथा प्रमाणे न्हय जाल्लें जावंक पुरो आमी सत उलोवंक प्रयत्न करता जाल्यार भोंवतणी आसल्या पटोवंक प्रयत्न जावंक पुरो आमी नितीन जियेता तर जाल्यार भोंवतणी आसल्या अनितीन अनित करूंक प्रयत्न जावंक पुरो आमी माया मोगान संबंद दवरूंक प्रयत्न करता जाल्यार भोंवतणी आसले स्वार्थीपणान जियेता जावंक पुरो आमी दुबळ्यांक जाता तितली सहाय करूंक प्रयत्न करता जाल्यार भोंवतणी आसले दुबळ्यांक दंडचोवंक प्रयत्न करूंक पुरो असल्या संदर्भार हांवें कित्याक अशें जिवोवचें हांवें कित्याक तांचे बरी जावन नजो हांवें कित्याक ओडविका जोडून नजो म्हणलें तसलें एक चिंताप आमचें थंय येवंक साध्य आसा पूण जर तर आमी देवाच्या विधींत आनी एकामेकाच्या सेवेंत नितीन सतान माय मोगाच्या जिणेन तिरासने रावल्या तर जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां ताचे आशिर्वाद दितालो एलियास प्रॉफेट देवान विंचून काडलेलो प्रवादी तो सताक साक्ष जावन जियेतालो आमी क्रिस्ताच्या प्रवादपणांत वांटेली घेता क्रिस्तान शिकयल्ल्या वांजलांत 6वा वांटो ताच्या प्रवादपणाचो जेजू क्रिस्त वांजल प्रगट करीत गेलो वांजल प्रगट करता आसतना ताणें प्रवादपणांत प्रगट केलो आनी बरी जिणी कशी जिवोवची गी देवाक मानवची जिणी कशी जिवोवची गी म्हूण जायत्या रितींनी ताणें सांगून दाखयलें सगळो ताचो वांजेल आमी जर वांटे करून पळोवंक तर जाल्यार एका कुशल्यान ताचे प्रवादपणाचें शिकप आनी एका कुशल्यान ताचे विधीची करणी जर तर आमी वांटो करूंक जाल्यार वांजेलाचो 6वा वांटो ताच्या प्रवादपणाच्या शिकपांत आसा म्हणलें आमकां दाखोवन
थांगोंक चांद कांयच आमी फाटीं सरूंक जायना. तशें म्हळ्यार आमच्या समोरच्या जिणेंत, आमच्या भावार्थाच्या जिणेंत आमी सक्रमंत घेतल्यार मात्र पावना, मिसा गेल्यार मात्र पावना, नोवेन पुरशांव फेस्तां केल्यार मात्र पावना. आमी आमच्या सदांच्या सालत्या जिणेंत कशें जियेता म्हणून आमी पळय जाय पडटा. आमची जिणीच देवा मुखार एक बली जाय पडटा. एलियास प्रोफेत नेंस ताच्या उतरांनी चड आनी कर्णांनी चड बळीश्ट बघा ताच्या जिणेंतच एक मेल पंक्त जावन आसलो. अशें सर्वेस्परा देवाक मान करन ताचेर भावार्थ दवरन ताचोच संदेश सदांच तो दिवन आसतना ताचोय जिणेचो वेळगडी आयलेल्या वेळार सर्वेस्पर ताका एका तरान विंचून काडटा. तो घोड्याच्या राताचेर बरोवन बसून वेता आसतना देव ताका घोड्याक राताक आनी एलियास प्रोफेताकच उखलून व्हरता. त्याच खातीर जुदेव मोदें एक पातयेनी आसली. कसो एलियास प्रोफेत उज्याच्या राताचेर गेलो गे तसोच तो परतून फाटीं येतालो म्हणून. आनी अशें आपोस्तलांनी जेजू क्रिस्ता सवाल घाल्लें आसा, एलियास प्रोफेत परतून फाटीं येतालो न्ही म्हणून. देखून समियान तांकां जाप दिली आनी म्हळें वयते सत तो फाटीं येतालो आनी तो येवनी जाला म्हणून. जेजू क्रिस्त उलयलो सांत जोवान बाप्तिस्ता विशयान. सांत जोवान बाप्तिस्त एलियास प्रोफेता प्रमाणेच सतान नितीन देवाच्या भक्तीन मनशाच्या सेवेन जियेलो. आनी त्याच खातीर जेजू क्रिस्तान जोवान बाप्तिस्ता विशयान सांगलें, स्त्रियांत जल्माल्ल्या मनशा पैकी सांत जोवान बाप्तिस्ताचे की वर्तो ना म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो बाप्तिजम घेतल्या उपरांत मरता म्हणसर आमी कॅथोलीक भावार्थान जियेता. वो कॅथोलीक भावार्थ, ह्या कॅथोलीक भावार्थाची जिणी संपूर्ण जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर निजा देवा तें भावार्थ बरवसो मोग पातका विणे आमी जिवोंक जाय, ताची भक्ती करूंक जाय, ताचे उपदेश पाळोवंक जाय, नियमशास्त्रां पाळोवंक जाय, संप्रदाय पाळोवंक जाय. आमकां मीस जाय, साक्रमेंत जाय, नोवेन जाय म्हूण येत, पुरशांव जाय आनी थोडीं फेस्तां जाय. पूण हें फावना, हेंच आमी वाडोवन वेचे न्ही. सांगातास आमी पेल्या थंय कशें चलता, आमच्या मतीची योजना कसली, आमच्या तोंडाची उतरां कसली, आमच्यो करण्यो कसली, आमची योजना कशी, हें आमी चिंतून पळोवंक जाय. देवाच्या बाज्यान आमची समोरतीची जिणी नेंस देव मुखार सताची आनी नितीची जायजे बगार परस्पर एकामेका मुखारी सतांत नितींत आनी माया मोगान आमी चला सारकी जायजे. तेन्ना मात्र आमच्या भावार्थाची जिणी, आमच्या समोरतीची जिणी देवाक चड पसंद जाता आनी आमी भगवंतपणान वाडटा आनी तशेंच पेल्याकी उपकारा पडटा. ह्या प्रमाणे जिवोंक आज आमी एलियास प्रोफेताचें फेस्त करतना तोच प्रोफेत सर्वेस्पर देवा तावन आमकां कृपा मागोवन दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तम रचना देवाची, कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री, परचेक दया मागतेली, आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. सोडूंक शिकयता एका निजा देवा काळजान पेटोवंक
जिणी